तुका बापा आराधन तुका क्रिस्त आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्त आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा संसार रचलोय सुंदर तो केलोय मनशाक तुझ्या सारक्या सोकन ताजे आदीन दिलोय मोगान तुवें संसार रचलोय सुंदर तो केलोय मनशाक तुझ्या सारक्या सोकन ताजे आदीन दिलोय आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्त आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा संवसाराक आयलोय काळोख धांवडायलोय कुरसार मोरून सोडवण करून आमकां जीव दिलोय मनीस जावन संवसाराक आयलोय काळोख धांवडायलोय कुरसार मोरून सोडवण करून आमकां जीव दिलोय आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्त आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा पवित्रात्म्या पाराक्लिता कुर्पे सोपावस आमचेर शेणोवन नितळ कर आमकां पवित्रात्म्या पाराक्लिता कुर्पे सोपावस आमचेर शेणोवन नितळ कर आमकां आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्त आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्त आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा हालेलुया 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 समेचे वरती समोर आमी आसा दीस देवान आमकां आज दिला त्या दिसा समे सांगात एक जावन जियोंक आमकां मेळिल्लो अवकाश आमी घेवया दिमेर आमी आसतना वर्त्या मोगान आनी मनान आमचें जिवीत सोम्या समर्पीत करुया सोम्या सांगात आमी एक जावन जियेत आसतना सोमी आमचें जीवन अपुरबाय तरान सांबाळच्या ताणें आमकां आपयला देवान आमकां रचला तर नव्यान रुपीत करूंक रचला आनी आज मेळिल्लो अवकाश
आसाय सोम्याक तो वळखताय सोम्या म्हाका तकली बघून नमस्कार करूया आराधन करूया नमस्कार करूया देव आमकां अनंत तरान चलयता तो आमकां चलयतना हर एका भुरग्यांक बरें जावचें चलयता शिवाय वायटाक तो वरयना जायते फुडें आमी कितें करता गे म्हळ्यार देवाची सकत आमी वळखून घेना हे जे देवाची सकत आमचे थंय आसची जेजू मारिपात तसो मोग ताणें आमचे थंय दाखयल्लो तो मोग आमी बगूंक जाय आनी अशें आसता जायते फुडें आमी चिंतूंक बरो दुसऱ्यो आडकळी अडचणो आमकां जायते त्रास दितात खंयचेय आडकळी अडचणो जावन दी तसलो त्रास जेजू आमचे सांगात आसतना आमी ते त्रास बगिना कित्याक जेजू आमचे थंय जियेता जेजू आमचे थंय जियेतना कोणा विशयांत आमी जायते आठवणी करूंक जाय जेजू विशयान आमी आठवणी करूंक जाय जेजू खातीर हांव कितेंच करूंक तयार जेजू खातीर म्हजें सर्वस्व दिवंक हांव तयार जेजू खातीर म्हाका 40 दीस न्ही हे 40 दीस सोड मोगाचे जेरुसलेम टेंपलांत होली ऑफ होलीज म्हळ्यार तो एक पवित्र जागो आसलो आनी त्या पवित्र जाग्यांत देवाचें अस्तित्व धर्मस्थ मापान आसा म्हणून ते वळखून घेताले आनी आमकां मेळिल्लो 40 दिसांचे दीस हो प्राचिताचो काळ भोव पवित्र काळ म्हूण आमी समजून घेवचें ह्या भोव पवित्र काळार जेजूक आमी आनीकय लागीं सरचे त्या देखून आमी येतोळ ना म्हणून त्या खातीर हो काळ दिवना बोवा बरोबर तरान आनीक आमचो संबंध घट करच्या खातीर द मोमेंट ऑफ ग्रेस म्हणटा कुरपेचो काळ तो थोडेच जाणांक आमकां बगलां जावंक बरो हे 40 दीस येतात वर एक वर्सा बरें वतात तशें न्ही ते हर एक वर्स जावंक बरो आयल्यात पूण ह्या वर्सा म्हज्या जिवनांत खंयच्या तरान हांव सम्यक लागीं सरता कितलें देवाचें उतर हांव चिरोन घेता कितलें देवाचें उतर म्हज्या काळजांत आनी म्हज्या कुडींत आनी म्हज्या जिवांत हांव भरता तें गरजेचें त्या खातीर जेजू वर्त्या तरान म्हणटा जें कितें तुमी करता आसतना हेरांक कळीत करीत जाय म्हण कांयच गरज ना प्राचिताचो काळ आमकां वर्तो कित्याक म्हळ्यार अनंत काळार त्याच प्रमाणे थोडे फावटी आमकां विसर पडटा आसतना हे इगत मध्ये जे काळ आमकां जागयतात हो प्राचिताचो काळ जागयता आनी म्हणटा ये लागीं ये आनीकय लागीं येवंक चान्स आसा आनीक ये फेस्तां परबो आमी करता कित्याक कुटुंबांत एकवट आसच्याक काजरांक आमी आपयता खंयचें बरें जाल्यार आमी आपयता कित्याक कुटुंब लागीं येवंक एक अवकाश
कुटुंब सांगत असा म्हणून दाखोवंक एक संदर्भ मात्र नाही, ताचे द्वारे जायते जाणांच्या कुटुंबाचे आटे विटे परत चालन जातात. त्याच प्रमाणे प्राचीनाच्या काळार हो संभ्रम आम्ही संभ्रमत असताना जेजूक लागीं सरूंक आमकां मेळिल्लो व्हरतो काळ. त्या देखून मगाच्या भावने मेळिनो हर एक फावटी आमी सांगता आसतना तुज्या भितर असो देव असो स्पिरीट इतलो बळवंत की तुज्या भायर आसच्या खंयच्याय वायट स्पिरिटान तुका कांय करूंक जायना. आनी तें बळवंत भरतेपण आमी बघूंक जाय. जायते फावटी आमी कित्याक चंचल जाता, कित्याक आमी भियेता, कित्याक आमी तें हें म्हण चिंता, कित्याक म्हळ्यार आमचें तें पोकळपण, वॅक्यूम, एम्प्टी स्पेस. आनी अशें आसतना ते भरतेकर घेवच्याक परत मेळ्ळा अवकाश. घे लागीं ये, ताचे कडेन उलय, ताच्या उतरांचो आठवणी कर, बरोवन दी उतरां, गायनां गावचीं, बरें करचें, हर एक वेळा मागचें, हर एक वेळा जेजू लागीं संबंद जोडचो, तुज्या हर एका कार्यांनी तुवें आराम करच्या पयलें संपूर्ण अधिकार जेजूक दिवचो. हें भोव गरजेचें मोगाच्या भावनांनी मेळ्ळें. आनी अशें करता आसतना जेजू आमकां त्या प्रमाणे चलयता. नंतर आमी कोणाच्या हातांत वचून चलय म्हळ्यार कशें चलोवंक जाता. जेजू काल आमी आसा, म्हजें आनी जेजूचें कनेक्शन बरें आसा, आमचें नेटवर्क बरें आसा, ऑटोमॅटिकली आमकां घडये भितर लायन मेळटा आनी स्पश्ट उतर आमकां आयकता. जेचें उतर आमी आयकोंक जाय, जेचें उतर आमी जियोंक जाय, जेचें उतर आमी त्या प्रमाणे उलोवंक जाय. त्या खातीर बायबलची उतरां तोंडांत येयसय तर ती आमी पयलीं जिरोवन घेयसय. आमच्या कुडी भितर, आमच्या काळजा भितर, आमच्या जिविता भितर, आमच्या मोती भितर हीं उतरांची आमी जिवाळ केली जाल्यार आमचें जिवन सफळ जाता. त्या खातीर सोम्या सांगता एक सव्या, सोम्याच्या वर्त्या मोगान बरया. सोमी आमकां आपयता परत ह्या अपुरबायचो दीस. सोम्या सांगता आज आराधनांत आमी आराम करता आसतना ह्या 40 दिसांनी कितले मोवाळ, कितले उदार, कितले काळीज नितळ करूंक जाता तें करून आमी सोम्याक आमी बरोवन घेवंक जाय, आमच्या कुडींत बरोवन घेवंक जाय. ते जाणा सोमीच आमचे द्वारे काम करता. आज कितें जालां म्हळ्यार जायते जाणां आमकां अनंत तरेचे ह्या संवसारी लौकीक विशयांचेर मेतेर जावन तात्कालीक शॉर्ट फॉर्म बेगीनच आमकां सोल्युशन जावच्या खातीर आमी अनंत तरेचे वांटो घेतल्यार सांग बरो. एक मनीस जेजू सांगता अखंड मापान बाबडटांत मोगांत आसचो, केन्नाय भियेना, कितेंय जावन व्हडना जाता, देव म्हाका बरें करतलो, वांटो तो दाखयतलो. माग ताचे कडेन तो वांटो दाखयता आनी त्या प्रमाणे तो वांटो उक्तो करता. कितलेशे जाणांक उक्ते केल्यात, पूण भियान बसलोय जाल्यार कांयच फायदो ना. मोगाची भावना मेळना. काल आयिल्लो तरणाटो भुरगो तो म्हणूंक लागलो सगळें म्हजें वेला फादर, म्हजे आवय बापाय मेल्यात आनी आवयची सगळें कितें आस्त आसली सगळीं म्हज्या कुटुंबाकारांनी म्हजे कडेन बरोवन घेतिल्लें आनी एका काळाक हांवें ती सिग्नेचर दिल्ली. म्हाका कांयच ना म्हज्या नांवार आनी म्हाकाय कांय मेळोंक ना फादर. पूण कितें जाता गे म्हळ्यार म्हाका कोणूच आधार नातिल्ल्या बरें बघिल्लें. आतां म्हाका बघता हांवें म्हळें आधार ना म्हूण तूं चिंताय जाल्यार आधार ना. जेजू नांगे म्हण विचारलें तो आसा ताचे ते इंकटायन राव. संवसारी मनशाचो आधार तात्कालीक, शाश्वत आधार आसा त्या जेजू थंय. गीत आमी गायता आसतना सोम्या सांगता एक जाता आसतना सोमींत आमकां राखता आनी बसता हें आमकां कळीत जावन ताणें आमकां एका उद्देशा खातीर रचला आनी तो उद्देश जारी करच्याक सोमी आमच्या सांगता सदांच चलता. आमकां तो सण सोडिना. आमी मात कितें केलां गे म्हळ्यार आमी ताचे जावन सुकारी मार आनंद रिजान दिवन जांग बरो लेताचे, जांग बरो निरासपण जावंक बरो एक्सपण, जांग बरो तडबडी आमी सगळे लिपोन दवरचे. जायते बडी हांव सांगता मोगाचें न्हू, परत हांव सांगता लिपोन दवर नाकात, पटी मारूंक वचनाकात. आनी त्या पटी ते करून लिपोन दवरले ते करून कितलें अनाहूत घडटा म्हणलें जायतीं सन्वेशां उल्लेख हांवें म्हज्या जिवनांत पळयल्यात आनी ताका समजणी दिल्या.
जेवसराक इडे दिवचे तेंच लिपोन दवरचे ल्हान संगतींनी आमी एकामेकाक उक्ते नांव कितेंय जावं दी कितलेय सोलवडी येवं दी कितलेय मनपास येवं दी कितेंय सोडून घडलां जाल्यार भिये नाका बोवा परबायतरान उक्ते जाता आसतना जेवसराक कांयच थंय इडे ना जेवसराक थंय जागो ना जेवसाची पदवी आनी अधिकार थंय चलना अशें बऱ्या तरान सोम्याक थंय आमी जागो दिवंक जाय तसलो जागो दिवच्याक आज आमकां मेळिल्लो अवकाश हे आराधनाचो वेळ गावया आमी गीत सांभाळणार आणि हर एका घडये आमचो पारोत तो करता तूं म्हजो आसरो पळय सोम्या तूंच म्हाका जाय तूं म्हजो राखणदार हर एका तूं म्हाका राखताय हांवें तें समजून घेतले खातीर म्हजो मोगाळीस म्हजो इश्ट म्हजो देव तुज्या व्हरता देव दुसरो ना आसरो म्हाका सदांच तूं आदार दिताय तूं म्हजो राखणदार हर एका संकटांत म्हाका तूं राखताय म्हजो मोगाळीस पळय सोम्या तूं म्हज्या जिवनाचो हिरो तूं म्हजो देव म्हाका जाय जालो तुमचो सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजेर पळोवंक सोदता सगळ्या सोबते तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा म्हज्या काळीजा म्हज्या जिवितांत हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा समजून घे आणि सोम्या सांग सोम्या एक बरें उक्ते काळीज म्हाका तुवें दिवच्याक तुजे कडेन मागता एक नितळ काळीज म्हाका रचोन दी तूं म्हजो गोडी शेड्या राखताय तो तूं म्हजो भुजवंदार म्हाका ताचे बरें पडतो दिताय तूं म्हजी गुपीत सुवात हांवें घेतलेले लिपल्यार तो म्हाका सोदून तूं काडटाय म्हजो देव म्हज्या देवाक सगळें कळीत आसता तूं म्हजो गोडी म्हाज्या सोरोक म्हाका सोरोक व्हरताय तूं म्हजो भुजवंदार हर एका कश्टांनी म्हाका पुसवण हाताक हात घेवन तो म्हाका चलयताय सुवात तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजेर पळोवंक सोदता सगळ्या सोबते तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा
तुझी घट मोजू दे सगळ्या काळजात तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप सोदता सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता हांगा आवासा म्हजी कोडा म्हजे जिविता शांती उपस जाल्या कितलेशा लोकांक निराश्रित करनासात कितलेशा लोकांक दंडवत देवन आसात कितलेशा लोकांक तुझे नांव तुझे वर्ते जीवन ते जिवनांतल्या बरी बंदड घालना आसात सोम्या तुका सगळें साध्य आसा कोणें बंदड केल्यार कोणें कितें केल्यार ते कांयच फायद्याचें न्ही कित्याक तुजे मारिपात आसा तो जीव तूं सदांच सामका दिताय तसलो जीव दिवपी तूं आनी तसलो जीव दिवच्याक तूं आयिल्लोय तर मगचे न्हू मागी आमी आमच्या भारत देशा पासून जायते कडेन बंदड आसात थोडे मिडियांत येता थोडे येनात थोडे आमकां कळीत नासतना कितलेशे कडेन बांदपाक जातात की देवाक मात कळीत त्या देखून देवाचो पूत आमच्या मद्याक आसा आमच्या सांगात तो आसा आमी मागिल्लें तो खंडीत जावन दिता एका मनाचें आनी एका काळजाचें जावन तुमी मागशात तर तें तुमकां खंडीत जावन मेळटलें म्हणटा तो आनी तसलें बरेंपण दिवच्याक आयिल्लो जेजू आमकां सण सोडिना तशें बरेंपण सदांच आमच्या जिवनांत तो करता सोम्याचें वर्तेपण सदांच जिवच्याक तो आमकां फावो केल्ल्या खातीर सोम्या तुज्या वर्त्या जिवितांत आमकां वांटेली कर त्या वर्त्या मोगांत आमकां भर चडांत चड मोपान सगळें बरेंपण जावच्याक जेजू आदार आमी मागया जेच्या मोगांत आमी बरया जेच्या वर्त्या जिवितांत आमी वांटेली जावया सोम्याक अर्घां दिवंक थोडो वेळ काड सोम्याक तुजे गरजो सांगूंक थोडो वेळ काड पयलें सोम्याक अर्घां दिवचें उपरांत तुजे गरजो सोम्याच्या हातांत घाल दिवचें आनी सोमी तें घेता आनी तो कितें कोणाक कितें जाय तें सगळें जाणा त्या प्रमाणे तो चलयतलो आनी तसो सोमी आमच्या सांगता आसतना भिवची गरज खंयचीच ना मोगाचें न्हू आज आमी प्राचीत असो काळ आराम करता आसतना सोम्या लागीं सरा 40 दीस हर एका दिसा म्हणल्यार बरी शांती खातीर आनी प्रत्येक तरा येवच्या एलिसांवा खातीर मागा कित्याक देवाक साध्य जाल्यार कांयच ना आमी चिंतूंक पुरो नाका जाल्यार बंडगिरी चलता म्हण देवान मन केलें जाल्यार खंयचोय मनीस तशें चलोवचो ह्या संवसारान नातले बरी करयत पूण काकुतीचो सागर तो मोळयचो दबाजीक तरान मनशाक जिवीत जोडून दिवन ते जिवच्याक भागीदार करचो आनी असो जेजू केन्नाच हेरांक वायट करिना 1-2 दिसां पयलें अशें उलयतना एकलो म्हणा लागलो ताणी तशें करतना आमी ताका सिराप घालीचें न्ही गे ताणी तशें करता आमी वायट म्हाका जाय न्ही गे हांवें ताका म्हळें ताणें तशें करतना तूं वायट मागशी जाल्यार ताणें तशें करतना तूं सिराप घालशी जाल्यार तुका आनी ताका कांय डिफरन्स ना एक जेजूचो पाटलावदार म्हणून कित्याक तुका तूं वलोवन घेताय कोणी कितेंय करून मोगाचें न्हू पापा साहेब पयलें सेंटेन्स सांगलें आमी बरें कर जिखोन घेता
पूण उपरांतली सेंटन्स आमी घेना कित्याक की म्हळ्यार ती कठीण जावन आसात. कठीण न्ही ती आमच्या बऱ्याक पूण आमकां कठीण म्हूण बगता. हागे चड भाव भयणी मदें राजी जा. कितले प्राचिताचे काळ आयले, कितले वर्स जावं आमी प्राचिताचे काळा हर एक वर्सा संभ्रमता. कितले जाणांचे आमचे कुटुंबां भोव दादोसकाय एकामेकाक लागीं एकच दोराची एकच आमी पुलांक गुंतना ते केळवेचे दोर आमी करून गुंता आनी त्या एकच दोराची भुरगीं आमी जावन आसा पळय. कितले जाणां आमी आज कितले प्राचिताच्या काळ आयल्यार कितले सिंचे बुधवार आयल्यार कितले गुड फ्रायडे आयल्यार आमचे आमी सण सोडना. कित्याक आमी म्हणटा ताणी दिसा गेला आनी गेला ती करून दी ती केल्यार म्हणून तूं कित्याक करताय. तूं बिनदास उलय बरें कर पळय तुज्या आवय बापायक एक घडी विजीट करून ये. टायम आमकां उणो पूण टायम केलो जाल्यार बऱ्या पडटलें. कित्याक म्हळ्यार मेल्या उपरांत मसीक 12 गुट्टी दूज म्हळ्यार कांयच फायदो ना, मजदूत दिना. हर एक मेळ ओ प्राचीन काळ सांग पावो न्ही, आर्टिफिशियल न्ही, सुपरफिशियल न्ही, एज हॉलिस्टीक पवित्रपणान भरलेलो. आनी तशें आसता कोणाय विशयांत तें हें म्हणून उलोवन ताका हाका भागीदार जावचें न्ही. त्या देखून आमी कितें म्हणटा फास्ट फ्रॉम ऑल दीस अनवॉन्टेड एनर्जीज, फास्ट फ्रॉम ऑल दीस रक्तमासाचे वंदवण्यो, फास्ट फ्रॉम ऑल दीस अनवॉन्टेड संस्कारीक आपलीशी आशा. म्हागे भावन आनी भयणीनो पॉप्युलरिटी पब्लिसिटी वडपण तें आमकां न्ही. वडपण दिता जेजू ताच्या जाग्यार आसतना तो व्हडलो करता. ल्हान आसतना आमी म्हणटाले जेजू म्हाका व्हडलो कर. आज आमी व्हडली जावंक पळयता. त्या देखून नेणट्या भुरग्यांचे काळीज आमचें जाय, मोवाळ जाय, नितळ जाय. कोणी कितेंय चिंतून दी, तूं ताका पिकीर करिनाका. चिंच मनीस चिंता कित्याक म्हळ्यार ताच्या काळजांत जें कितें आसा तें मात तो भायर हाडटा. हाका वर्तो उपाय म्हाज्या भावन आनी भयणीनो आमच्या काळजांत सोंपोवंक देवाचें उतर भितर धाडा. देवाचें उतर भितर चिरोवन दी. देवाच्या उतराची परगटणी ती जावं दी. देवाच्या उतराचो तो मोग सदांच लाभोवन दी. त्या खातीर आमी म्हणटा जेजू तुवें म्हजो मोग केलाय, तुवें म्हजे दया दाखयल्याय. ताणें दया दाखयली नासल्यार आमी कंडी जावन ह्या संवसार आसल्यार कितले जाणां आमच्या दोळ्या मुखार आशिल्ले आज नात आज आमी आसा. दर सोम्याच्या वर्त्या जिवनांत भागीदार जावच्या, सोम्याचें बरेपण आटपच्या, सोम्याचें बरेपण परगडच्या, सोम्याच्या उतराचे ते रूस हेरांक म्हज्या जिविताद्वारे दिवच्याक हांव सोम्या मुखार आसा. सगळे आमी उबी रावया. पवित्र आत्म्याची सगळ्यात गरजेचे मोगाच्या देवाचें वर्तेपण आमकां गरजेचें. देव आमकां केन्नाच सण सोडिना. मागीर कितले पयस गेले फाट्याट आनी हो काळ अपुरबायचो कर बळ्या वच आनी तूं एक लिस्ट कर घरा वचून. लिस्ट मातयेच्या वांजेलांत ती आसा. गलातकारांक बरयल्ल्या 5व्या अध्यायांत सांपावलीच्या पत्रांत 16वी वळी जावन आसा. रक्तमासाचे वंदवणे ह्यो पवित्र आत्म्याची फळां ह्या बरे गुण हे ते 2 एक लिस्ट कर घाल. आनी तुका सांगता जाल्यार ह्या 40 दिसांनी कितले ते रक्तमासाचे वंदवणे ह्या रक्तमासाची कृत्यां तुका काण उडोवंक जाता. आनी तुजें काळीज त्या बऱ्या शेगुणांनी सोबोंक जाता तें पळय. जायते फुडें आमी चिंता मनशां तें करूंक जाता की ना घेवन जाता जाता. त्या खातीर संपावल परत परत म्हणटा रक्तमासाच्या वंदवण्याक भुला नाकात. पयले चोवचे पत्रे म्हणटा रक्तमासाच्या वंदवण्याक भुला नाकात. ह्या संवसारी वस्तूक पिश्य जायनाकात. जेजू म्हणटा जें कितें तुज्या कुडींत आसा तें सगळें खंय नावन आयलां. तें तुज्या काळजान बरें दवरलां म्हळ्यार तें खंय नावन आयलां. तेंच भायर येतालें शिवाय दुसरें कित्याक भायर येवंक जाता. बरें आसल्यार बरें येतालें, वायट आसल्यार वायट येतालें. म्हागे भावन आनी भयणीनो आपुरबायचो निचेव करूंक जाय. आनी ते 40 दीस काबार जाता आसतना म्हजें आनी तुजें काळीज परजळ्ळें जाल्यार तो वर्तो
कुरपेचो काळ ना तर तो कुरपेचो काळ म्हणसो मात्र करपा देंवता आसतना मेळेपण निकळोन वतालें उदाक उदाक जावन वतालें करपा देंवता आसतना हेरांतय माया मोग वाडटालो करपा देंवता आसतना देवाच्या उतराची परगट्टी करूंक तुजे खाळी जात्रेक तें तुका दितालो देवाच्या उतराचे देवाची करपा तुजे तें बरोवन ओमतात आसतना तुझे जिवीत नितळ निर्मळ तुझ्या दोळ्यांची दिश्ट इतली आमोलीक सम्याच्या दिश्टी बरी बिरमोतेन भरलेली खळवळ्यान भरलेली आणि सुरसुरे त्याच्या काळजा भितर जाल्ले हेरांचे कश्ट पळोवन हेरांचे दूख पळोवन मगच्यान प्रतिकार प्रतिविरोध केन्नाच दोन घेनाकात जेवणसाराक आमी सोलवंक जाय जेवणसाराक आमी दुस्पटून खाण उडोवंक जाय आणि तशें जाल्यार मात्र जेवणसार ह्या प्राचीत काळार चिके बागेटो जातालो आणि आमी मोठे दाटे मोठे जावन पवित्रपणान भरच्याक कृपेन भरच्याक मेळिल्लो काळ प्राचीत काळ पवित्र आत्म्या ये ह्या प्राचीत काळार आमचे सगळ्यांची मोना आपुरबायचे कर आमची काळजां नितळ निर्मळ कर आमचे पवित्र आत्मिकताय वाडय आणि दॅट स्पिरिच्युअल ग्रोथ शुड कम अप ब्युटिफुली सस्निकायेन राखोंक तुज्या वर्त्या मोळ आनी दाळ्या बरो बावडताची वर्ती ठिकाण आनी बावडताची वर्ती संकेतां आमी जावच्याक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बर पवित्र आत्म्या कृपेचा गोरा आमचेर देवोन ये आमचेर पवित्र आत्म्या कृपेचा गोरा आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपेचा गोरा आपुरबायचे भुरगे कर नव्यान आमकां रुपीत कर कुरपेचो काळ कुरपेचो वेळ दाळ्यान मोळें भरूंक एकामेका सांगता राजी जावंक एकामेका बक्षाणे दिवंक एकामेकाच्या जिवितान आमी वांटेली जावंक कांयच तांचेतान फायदो जोडी नासतना निस्वार्थी सेवा दिवच्याक म्हाका तुज्या कृपेन बर लाभय आमकां तुजी कृपे देणी लाभय आमकां तुजी कृपे देणी बोळादी कर आमची अस्कजिणी बोळादी कर आमची अस्कजिणी आमी हरएकले सांगूंक सकोंक तूं आमच्या थंयची वय सगळ्यांची आत्म्या कृपेचा गोरा आमचेर तूं देवोन ये आमचेर तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपेचा गोरा आमचेर तूं देवोन ये आमचेर तूं देवोन ये वय पवित्र आत्म्या तूं आमचे देंवता आसतना आमचे सगळी कूड तुजी घर घे तुज्या वर्त्या सक्तेन आमकां बळवंत कर हचकत आसल्यांक आमकां केन्नाच तेच हचकत काय जिवंक सोडिनाका ती सगळे हचकत काय कांडण बळादीक भरपूर तरान सक्तेन भरलेली भुरगीं आमी जावच्याक आमकां तूं नेटय कुटुंबान जियेवंक आमी माया मोगा कुटुंबान जियेवंक आमी माया लाले मागता लाभय तुजी कृपा लाले मागता लाभय तुजी कृपा लाभय तुजी कृपा
आमचेर तूं देवोन ये आमचेर तूं देवोन सगळी शांती समाधान सम्या तुझे देणे आमच्या मुखल्या एलिसा मागता हांव सम्या सता नितीन न्याय नितीन बरेंपण लाभच्या हर एका राष्ट्रांत अशें बोवा पुरबायपण आमच्या राष्ट्र घेवच्या तसलें खरें मोन आनी कितें तुजी इच्छा आसा त्या प्रमाणे मी मागता हांव सम्या हर एक कॉन्स्टिट्युएन्सी तुज्या हातांत दिता हर एक राज्य तुज्या हातांत दिता हांव तुका कळीत आसा सम्या खंयच्या राज्यान कितें घडटा खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें घडटा कितें अप्रेती जावंक जाय भुरग्यांक कशें नेटोवंक जाय भुरग्यांक कशें राखोवंक जाय भुरग्यांक कशें सांबाळूंक जाय ओ 40 दिसाचो काळ मोगाच्या भावन आनी भयणीन उडास दवरात हर एका वेळा तुमच्या मागण्यांत उडास दवरात मागा शांती खातीर जायते प्रचोदन नाका जाल्ले संगती घडोवन आसात आमी ओगेच रावंक जायना थंय वचून झगडोवंकय जायना आमी जेजू मुखार ते व्हरचे जेजूक सांगचें पळय सम्या जें कितें घडोवन आसा तुका कळीत आसा जें कितें सांबाळी जाय तें तुका कळीत आसा तें कितें तुवें आड व्हरलेलें जाय आड व्हरून उरतालें त्या खातीर संपूर्ण तरान नव्या जिवितांत आमी जियोवच्याक समेचे आशिर्वाद घेवंक आमी दिंबेर पडया समी म्हणटा हांव आसतना हांव तें सांबाळटालो सगळे भुमी वैकुंठ त्याच जेजूच्या हातांत आमी दिवया आनी ताचे लागीं कृपा मागया Diavora sacramenta so strong naman koruya purilatya rupam bodlang novyo rintin adarya Solvon vecha askat vishvyak bavartache bol divyam Zashe bapak tashe putak Ullasani stuti zau Padvi Mahima Sasna Sasna Yekastalyan Harsitau Tuka Dogaincha Spiritak Samasami Navartau Bhagwan Padre Pio Bapa Prakash Barit Krista Sarkya Amche Pasot Mag Bapa Salcha Kami Dekin Tuja Asisi Chete Durbol Watin विधेयपणा सो पर्वत सोडलोय फ्रांसिस्कान स्पिरिटान जियेव सदा कुर्सा सो कुरो जोडलोय भाग्यवान Padre Pio Bapa प्रकाश बरीत Krista सारख्या आमचे पासोत माग बापा सलच्या कामी देखीन तुझ्या
क्रिस्ताचे कष्ट ते कुडीर वावून देवाची वळख दिली. मागण्यान प्राचिता जेजूक वेंगून शांतीचे हातेर जालो. भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बापा सलच्याक आमी देखीन तुझ्या. संपियो आम पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा तुवें कापूचे ह्या जाग संपाद्र पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टाने विशिश्ट तरान वांटेली जावचे वर्तें भाग पाव केलें. ताच्या विनातेन कितें मत्र करून मागते कृपा दाय कर आनी चड जावन जेच्या मरणांत एक जावन जिवचे आनी ताच्या जिवनपणाच्या महिमेंत पावचे कृपा तूं आमकां पाव कर. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक स्वाधीन तो स्वतः सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक स्वाधीन तो स्वतः सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक स्वाधीन तो स्वतः सदा सर्वदा आमेन. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय म्हाका आनी तुमी घेतल्यात सुद्दां आनी तुमकां मेळटलें बडे आनी तुमकां उपदेशतलें आपल्या बडयता सत्तांनी मागता आनी तें म्हाका मेळचें कर. प्रत्येक तरान नवीनाक आसले किडनी प्रॉब्लेम संपोवन तरान निवारच्याक पाद्रपेकडे विनंती करून तो मागता. सोनियाच्या भुरग्याक उलोवचें तेणें लेट जालां तें संपोवन बरे तरान जावच्याक आनी दान येवच्या खातीर तें मागोन आसा तें बरेंपण ताका लाभोवन दी. कॅन्सर पिडेंत आसली जायतीं जाणां गूण जावच्या मागोन आसा तो उल्हास म्हणल्याक बरे भलायकी मेळच्या खातीर आनी मतीचें समाधान मेळोन ताजें पिवण येता ताणें पयस सरून आपल्या आवयक बऱ्या तरान सांबाळच्या खातीर पितेचपणांत आसली 3 कुटुंबां बऱ्या तरान बऱ्या वाटेक येवच्या खातीर कश्टांचे कुटुंब आपलो घर जागो विकोंक आशेवन आसात तशेंच हेर 9 कुटुंबां घर जागो विकून बऱ्या जिविताक जिवंक पळोवन आसात. असल्या पाद्र पियो आदार दिवन दी म्हण आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या हांव बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरे कृपे मरिले समजे सांगता श्रेम तूं सदैव सदैव पाळ तुज्या कुशीन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माया आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक स्वाधीन तो स्वतः सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजात तुजें नांव पातयता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सत्र सावन तुमकां सांगता म्हज्या नांवान तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन जे नांवे मागता तें म्हाका फावो कर. रोजी म्हळ्यार एका भयणीची पांयाची सूज आनी दूख गूण जावच्याक विनाती करना मागोवंक आमचे कडेन कृपा मागल्या. तुवें घर पाव जावच्या पाद्री बी मारी पात विनाती करना सात एका भुरग्यांक नर्सिंग शिकपाक बरें शिकोवंक आनी तशेंच परिक्षा बरोवच्या जायत्या भुरग्यांक बरें शिकप ताच्या मतीक व्हरून बऱ्या तरान बरोवंक पाद्रीपेची मजत मागोन आसात. प्रेमा म्हणल्यार तरणाट्याक बरें काम मेळोवच्या खातीर तेच प्रमाणे एक तरणाटो बऱ्या कामा खातीर आशेवन आसा ताका बरें काम आनी एका तरणाट्या भायल्या गांवाक वचून जायतें बरेंपण लाभच्याक ताका विजा मेळच्याक तो राखून आसा. तें आनी ताच्या घरचे सुडके खातीर तो मागोन आसा. पोटाची दूख आनी लिव्हराचे समस्या परिहार जावच्या खातीर मागोन आसात. एकाद्याचे BP शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर मागोन आसात. एका भयणीचे कुटुंबाचे आडकळी बंदपास पयस सरोंक मागोन आसात. पाद्रीपेच्या वत्या मजत विनंतेन आमी मागया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरे कृपे मरिले समजे सांगता श्रेम तूं सदैव सदैव पाळ तुज्या कुशीन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माया आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जो स्वाधीन तो स्वतः सदा सर्वदा आमेन. जेच्या पवित्र
पवित्र काळजा तुझे राव पातयेता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संसार सरत पण म्हजी उतरां सरशिनात आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण खंडीत बरवसो म्हाका आसा प्रत्येक तरान कॅन्सर सर्जरी उपरांत हाताक आयिल्ली सूज वसोंक रोहीत हाणें पिवणें सोडूंक रंजीत हाणें पिवणें उणें करच्याक 5 जाणांक नात्रांक बरी भलायकी दोगांक अलर्जी कोण जावच्या खातीर संपयोच्या मजतीन मागिल्लें बरेंपण लाभलां भलायकी पाटी मेळ्ळ्या ह्या खातीर देवाक आर्गांतीन दिवन आसात काम मेळचे खातीर जायते जाणें परत विनंती केल्या उक्तेच्या पोटांत दूख आसा ती गूण जावच्याक एका व्यक्तीचें लोन जायतें आसा फॅक्टरी बऱ्या तरान चलोवन तें लोन फारीक जावच्या खातीर किरणाचे वायट सवयो एंजलाक बरें सिकप डेरेलाचे लग्नाचे कार्य बऱ्या तरान जावच्याक ती मागोन आसात सैरीक सोदून आसात जायते बरे कुटुंबाचे सैरीके जावच्याक मागोन आसात मालकांचें घर दुसऱ्यांच्या नांवार केलां पुताचो जागोय तांच्या नांवार ना भुरग्यां देवाक साथ जालें कांयच ना आमकां दाखोवन दी आमकां ते पाटी हाडली म्हूण मागोन आसात एका चेरक्या फायनल इयर इंजिनियर एग्जामान बरे मार्क्स मेळोवंक आनी बऱ्या कंपनीन काम मेळोवंक देव बिरांतीत वाडोवंक ताचे खातीर मागोन आसात फ्रेंड्स बऱ्या तरान मेळच्याक मात्र न्ही बऱ्या तरान आपलें जिवीत मांडून हाडच्या मागोन आसात एक जागो बेगी सेल जावच्याक हेर थोडे जागे सेल जावच्या मागोन आसात एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावच्याक परगांवांत आसल्यां बरी भलायकी मेळच्याक काजर जाल्ल्याक बरी समजणी बऱ्या तरान आसोंक एक कुटुंब जायते कश्टान आसा अंडरस्टँडींग बरें ना तशेंच ते काजर जाल्ली खंयच्या कुटुंबांत अडचण बांदपास आसात की तसले कुटुंब बऱ्या तरान मुखार येवच्याक तांचे थंय समाधान भोगच्याक मागोन आसात आनी संपाद्र पियो तांकां आतां दितलो आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज अमकें हांव तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार मन मेरे कृपया मरले समजे संगत आश्रय आमच्या तो सदैव सदैव पाळ तुजे खुशी जेजो भगवंती मरिये देवाची माया मा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे राव पातयेता ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा कष्टातला आमचे चुकसाद्य आमचे निर्भाग्य पातक्यांचे तुझे काकोळ दाखय तुझे आनी आमचे मवाळा वै मरेच्या दुखेस्त आनी गुलाबी काळजा मरिफात आमचे लागी मागची करपा तूं आमकां लाभय नमानणे काकुलदीचे माये नमान आमच्या जिवा मृत आनी बरवशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेव सेवेचे बाळकां या दुखाच्या कोणांत आसा वस्का नुस्का सोड आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शिकाये तुजे काकुलदीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे खुशीचे सदैव फोड जेजू आमकां दाखय ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अवकारी मरिये सामजुजे जेच्या पस्क्या बापा आमा बसोद विनंती कर आमा बसोद विनंती कर देवच्या मोगान पेटलेल्या आमा बसोद विनंती कर सांपियो आवय बापाय कलतो जावं जियेल्या आमा बसोद विनंती कर सांपियो कष्टान वरान तिरासन सांबाळिल्ल्या आमा बसोद विनंती कर सांपियो फ्रांसियासीच्या पाटलावदारा आमा बसोद विनंती कर सांपियो कपजे वर्देच्या अलंकारा आमा बसोद विनंती कर सांपियो सुमेच्या पाशाच्या गायनी नेटयलेल्या आमा बसोद विनंती कर सांपियो योकरिस्ते भक्तीन भरलेल्या आमा बसोद विनंती कर सांपियो कुमसाच्या सक्रामेंत मुखान बापाची काको दाखयल्या आमा बसोद विनंती कर सांपियो विधेयपणाच्या आदर्श आमा बसोद विनंती कर सांपियो मागण्या तिरासन सांबाळिल्ल्या आमा बसोद विनंती कर सांपियो तुझ्या शांतीपणान कलतो जाल्ल्या आमा बसोद विनंती कर सांपियो सर ह्या जगांक आदर्श जाल्ल्या आमा बसोद विनंती सांपियो कर आत्म्याच्या बच्चा खातीर वावुरल्या आमा बसोद विनंती कर सांपियो पिडेस्तां भलायकेच्या दायीसा आमा बसोद विनंती सांपियो कर गरजेवशान तक्षण पावच्या आमा बसोद विनंती सांपियो कर तुगेलो मार्तलांच्या बरोवशा आमा बसोद विनंती सांपियो कर आमा समेत संच्या आदारा आमा बसोद विनंती कर सांपियो आमा पासोद विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फाव जावचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवका संपियो समर्पित जिणेका पोणे दिवन विवेद करपे देण्यानी भरलोय आणि भगवान फ्रांसियासीच्या शेतान क्रिस्त याजक जावन मागलोय त्याच्या मागण्या आणि मागण्या बोन्या वरवीं आमी आमकां पाव जाल्या बेसांती रसणेन रावून क्रिस्ता सक्सेस जावन जीव आमकां तुज्या कृपे देण्यान बर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळो आमेन
तुमच्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांको आणि तुमचे दया करो. सर्वस्वर तुम्ही संपियोचे दवरली भक्त मानून घेऊ आणि तुमची मागणी फळादीक करू. आणि सर्पद वेदादे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. कालत्या काळजान मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता. पातकामचे सोम्या मी रडता व्हडा मनान तुका लब्धता. सुकून गेल्यो शेळयो आमी चड जावन आसा तुझ्या आदाराचेर सोम्या पातेव नासा. भक्तीन तुझे लागीं सोम्या आमी आयल्या. सर्वेस पोरा देवा तुजो आदार मागता. कालत्या काळजान मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता. पातकामचे सोम्या मी रडता व्हडा मनान तुका लब्धता. मोगेच्या भाव भयणीनो भो आपुरबाय तरान तुमकां आमी सच्च्या बलिदानाक व्हरतो स्वागत मागता. सिंजीचो बुधवार या गोब्राचो बुधवार म्हणून नांवाडला आणि आज खरेंच मातसो काळ आमी आराम करता आसतना परती दादोसकाय मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सुम्या सांगात एक जावंक आमकां मेळिल्लें आपोवणें घेवया. आणि ते सांवा ह्या परी आसात. जोजप आनी सिसिलिया पायसाच्या आत्म्या खातीर क्लॉडी पायस सगळ्या पुलगतीन आसल्या आत्म्या खातीर एवलीन आनी फ्रांसीस आर्गामीस तेरेजा मेंडोन्सा पाद्रिपेक आर्गामीस सोफिया अब्रेओ विक्टर डिसोजा आनी सगळ्या कुटुंबांतल्या आत्म्या खातीर तशेंच पुलगतींतल्या आत्म्या खातीर आनी पाद्रिपेसच्या वर्त्या विशेष योजनांत आनी तांच्या वर्त्या त्या सांवा खातीर रेशमा डिसोजा आनी कुटुंब आर्गामीस आनी सगळ्या कुटुंबांतल्या आत्म्या खातीर मारिया लोबो आल्बर्ट सिक्वेराच्या आत्म्या खातीर आलो सिक्वेरा लिओ वेगसाच्या आत्म्या जेसिंता वेगस मेळिल्ल्या सर बरे उपकारा खातीर अर्गां दितात वैशाली पाय पाद्रिपियोक आर्गामीस बर्थडे ऑफ नवीन डी पावला ह्या खातीर इल्डा खुटिना आनी कुटुंब हे मिसाचें बलिदान दितात. फॉर द स्पेशल इंटेंशन ऑफ अनिता डिसोजा बाय अनिता डिसोजा बरें खाम मेळिल्ल्याक अर्गां दितात वंदना मंथेरो. ट्रिशल डिसोजाच्या बर्थडेक मीस दिता कॅनेट डिसोजा. पाद्रिपेक अर्गां बलिदान सिसिलिया डिसोजा. एडवर्ड डिसोजाच्या आत्म्या खातीर सिंथिया डिसोजा. पीटर सिक्वेराच्या आत्म्या खातीर वॉलेरियन आनी क्रिस्तीन सिक्वेरा आनी कुटुंब. सर आमचे त्या संवाद्या मुखार दवरया आमी सच्चें बलिदान परत्या रितीर आमी पवित्राच्या नांवी मोगान आराम करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तळवेर गोबर ह्या सिन्स लावन आज प्राचीन काळ आराम करता आसतना हाका पवित्रतेंत कांय विशेष अर्थ ना. पूण असो अर्थ कितें गे म्हळ्यार आमी पातकाक मरचें कशें ताळयो ते लासून तसो गोबर करता सिन्स करतात गे तशेंच आमी आमची पातकां लासून नवें साव नवें जिवीत नितळपण आपणोवंक मेळिल्लो काळ जावन आसा. कुरपेचो काळ प्राचीन काळ आनी ताची सुरवात सिंच्या बुधवारा दिसा. आज आमी सिंजी विशयांत ह्या गोबरा विशयांत जायते मतींत आटयता हांव तर हाचे उपरांत तो गोबर आमकां खंयच्या फायदे घेवचो न्ही. ताच्या बदलाक जेजूचें अमोलीक रगत आमकां धुवन काडलेलें
नितळ करच्याक आमी त्याच अमोली रक्ता खातीर हर एक दिसा मागतल्या कित्याक तेजी अमोली रगत आमची पातकां सगळी धुवन काडटा आमचें तें कितें मेळेपण आसलें तें नितळ करता आनी त्या प्रमाणे आमकां नव्या जिविताक तो पायता तसलें बरेंपण बक्षाक आमी जमल्या देवाची मजत मागून घेवया आनी प्रत्येक तरान संपाद्र पियो तेच्या जिवनांत जेच्या अमोली रगताक इतलो महत्व दितालो की जेच्या अमोली रगत सेवच्याक मात्र न्ही त्या अमोली रगताची काल्स उखल काडून वयर पळोवन घंट्या घातल्यान तो मागोन आसतना जायते जाण थंय आसली बरी जाताली भलायकी ताका मेळटली आनी त्या खातीर पाद्र पियो ही काल्स वयर उखल पळयत आसतना थंय आसले लोक दे वर क्लेमिंग द गुड हेल्थ म्हळ्यार तांची पिडा वचोन देवान जेजून दिल्लें तें बऱ्या भलायकेचें दायज ती आपणायताली त्या देखून तसलें दायज देव जेजून आमकां दिलां तें आमी आपणावंक जेजू सांगता एक जावन मागया तकलेर सिन्स घालची रीत आसलें देखून आज प्राचिताची रीत हांगा आसची ना प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या बापात मे दुस्मना लागी झोज करच्यांक आमच्या वायट वंदवण आमी दामोन दवरूंक जाय ह्या खातीर प्राचीन काळाची दंडवण आमी आज सुरू करता ते शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळून आमकां बळ दी आनी अशें आमच्या क्रिस्ती जिणेच्या झुजान आमकां जैतवंत कर म्हूण आमी मागता आमच्या संबंधाच्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सय पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. जॉयल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप सरेस्वर म्हणटा उपास करून रुदान करून उस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आता तरी मोजेशी परतून येया तुमची काळजां पिंजा न्हय तुमची वस्त्रां सरेस्वर तुमच्या देवाशी परतून येया कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार सोसणीक आनी दयेन भरलेलो आनी केस लावचे विशीं तो सुरसुरता कोण जाणा तो आपले मौन बदलीत सुरसुरात आनी आपल्या फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वसात तेन्ना तुमी सरेस्वरात तुमच्या देवाक अन्न बलियो आनी विवान अर्पणां भेटोवंक शकतल्यात सियोनांत एक तुतरी वाजया एक उपास प्रगट करा एक संभ्रमीक जमत आपया लोकांक एकठांय करा एक पवित्र सभा जमया मालगड्यांक एकठांय करा भुरग्यांक जमा करा दुधाच्या बाळकाक पर्यंत नवरो आपले कूड सोडूं आनी होकाल आपलो पलंग द्वार मंटपा आनी वेदी मध्ये येजक आनी मन्यारी रुदान करूं आनी म्हणून सरेस्वरा तुजे परजेची दया कर तुज्या दायजांक केंट्यांक पात्र जावंक दिनाका राष्ट्रा तांचो केबडाय करिना जावं तांचो देव खंय आसा अशें म्हणून राष्ट्रांक कित्याक कारण दिवचें तेन्ना सरेस्पर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपले परजेची काकूळ केली देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता आमी पातकी सौम्या तुजी काकुळट मागता काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर बोकणवाळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसोन काड तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो आमी पातकी सौम्या तुजी काकुळट मागता म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता तुजेरच हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेले हांवें केलां आमी पातकी सौम्या तुजी काकुळट मागता एक नितळ काळीज
म्हाका रसून दी देवा आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडय नाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तोंडखाण व्हरी नाका आमी पातकी सौम्या तुजी काकूळ मागता. सांग पावलून कोरीत घरांत बरयल्या दुसऱ्या पात्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमच्या मुखान देव आमकां उलो दिता देखून क्रिस्ताच्या नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता, देवा लागीं राजी जाया. पातकाचे कर्णांतलेल्यांक देवान आमचे पासत पातकाचें बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाची नितीवानपण जोडलेली पर्ज जायशी केली. देवाच्या कामान ताचे सावरडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता. देवातां तुमी घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात, कित्याक ताणें अशें म्हणलां, आईन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें, सोडवण्याच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. वस्तो आईन काल, वस्तो सोडवणेचो दीस. देवाचें उतारें. देवाचे व्हड उपकार. तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. आज तुमची काळजां दारूण करी नाकात, बघा सर्वेस्पराचो ताळो आयकाया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. संमत्याप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभार्थ. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या सिसांक अशें म्हळें, तुमच्या भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी तो पळोवच्या खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गीच्या बापालो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभाचो ना. देखून तूं दान करतना तुज्या मुखल्यान कोम वचय नाका. कापाटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांत शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रतिफळ येदळूच मेळोन जाला. पूण तूं दान करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुज्या दान गुटान जावं आनी गुटान केल्ले पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितालो. तुमी मागतना कापट्या सारके जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवच्या खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या कोणशांनी उबे रावन मागोवंक ताका चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां ताचो प्रतिफळ येदळूच मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग दारदाम आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग, आनी तुवें गुटान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितालो. तुमी उपास करतनाय कापट्या बरी तुमची मुखां भाव येनाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपल्या सारकेंच भांगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदळूच मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माग आनी तुज्या मुखां मळ तूं. अशें तूं उपास करताय म्हणो गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, अपूर्व येसो दीस आमकां देवान दिल्लो आसता. आमी जायते कडेन आयकलां, टी प्लांटेशनाक तुमी गेल्यात जाल्यार ते चाय एवढी काडल्यो ते पाले काडले उपरांत परत तें प्रून करून बरें करून
शेप करता दवरतात कित्याक बरे आंक्र येवन दी म्हणून. त्याच प्रमाणे दाखवाल तिणें फळ दिल्ले उपरांत ती कातन सवर्ण बेंडटात आनी नितळ निर्मळ करतात कित्याक बरें फळ दिवन दी म्हणून. आनी आज आमकां तसलोच एक वर्तो काळ दिलो जाल्यार तोय आमकां दिला. आमी आमचें जिवन सवर्ण बेडून आपुरबाय तरान फळ दिवच्या खातीर आनी सोबोवच्या खातीर. त्या देखून आमी थोडे फडें चिंतूंक पुरो हो प्राचीन काळ आमी प्राचीन करना म्हूण गाय त्या खातीर मेळ्ळा गाय न्ही. प्राचीन काळ एक उन्नत काळ म्हणयात कित्याक ह्या काळार तुवें यथेश्ट मापान फळ दिवच्या तुकाच तयारी करच्याक. एक झाडाक आमी पावस गेले उपरांत माडाक मुळा घालता माडयेक मुळा घालता कित्याक बरें फळ दिवच्याक. आनी एक फळ दिना आमी म्हणटा इतलें घाला आनी कांय येना. तर ह्या प्राचीन काळार आमकांय एक बरें इटाळ जावच्याक बरें फळ दिवच्याक हो काळ ईट दिता. आमच्या जेवणा सोडणं ह्या उपास करणं ह्या मागण्या करणं ह्या दानधन करणं मात्र न्ही आमी आमकांच सोबोवच्याक मेळिल्लो काळ जावन आसा. देखून पापा फ्रांसीस म्हणटा थोडे फावटी आमी चिंतूंक पुरो फकत हें सोडल्यार तें सोडल्यार जाता आनी थोडे खावचें सोडचें थोडे एक्स्ट्रा मागणें करचें थोडे कुर्सावटे वयचे आराधनाक वयचे रेतीर वयचे रेतीर करची. तें न्ही तितलें मात्र न्ही म्हणटा तो. तें करूंक जाय ताचे सर्तीक आमी करूंक जाय. दान धर्म करतना कोणाक कितें दाखयचें म्हण कांयच गरज ना मोगाचें न्हू. आनी आख्ख प्रतिफळ देव दराबस्त मापान दिता हें आमी समजून घेना. त्या देखून आमकां नांव जाय जाय वटपण जाय जाय मान लेखी जाय आनी सक्कडी जाय जाय. पूण जे कोण ह्या रितीर प्रतिफळ घेतलो मनीस आपुरबाय तरान तसें बरेंपण आपणावंक शकता. आनी त्या देखून जेजून म्हणलो उल्लेख वर्तो जावन आसा. तूं मागतना तुज्या कुडा भितर रीग कुडा भितर रीग म्हणटा आसतना तुज्या काळजा भितर तसलें बरेंपण तूं हाड. तसली नितळाय तुज्या काळजांत येवं दी आनी तसलें तुजी मोव आपुरबायची काळजां परजळोवन दी. आनी हो प्राचीन काळ जावन आसा परजळ हाडचो काळ. दीस वेता वेता तो परजळ सोडा जाय आनी तो उणो जावचो न्ही आमच्या जिवनांत. त्या खातीर आमकां पापा फ्रांसीस म्हणटा सोबय तुजें जिवन कितें उणेपण आसा कितें हेरां दुस्मानकाय आसा कितें हेरां सांगता तुजे संबंद बरे नात संबंद बरे कर. आराधनान म्हणल्या बरींच आमी हर एका वर्सा मेळिल्ल्या ह्या प्राचीन काळार एक या दोन संबंध बरे करून रचले जाल्यार आज आमची प्राय कितली जाली आनी आज आमी खंयच्या तरान वर्त्या परजळान भरते आसल्या. त्या खातीर जेजू म्हणटा तुजें जिवीत परजळ अशें करच्याक कृपेन बर. आमेन. सगळे आमी उबी रावया मोगाचें. भाव भयणीनो प्राचीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबर घालूंक वेता. त्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हण बापा लागीं नम्रतायेन आमी मागया. देवा आमच्या दयाळ बापा कालते जाल्यार काळजाक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय आनी पातक रोडून प्राचीत केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय. तुजे दाळेन आमच्या मागण्याक खान दी. हो गोबर घेतला तुज्या साकरांचेर कणवळायन तुजो आशिर्वाद घाल आनी प्राचीन काळची दंडवण शेवट पर्यंत सांबाळूं तुज्या पुताचो पास्काचो गोट नितळ काळजांनी सांबाळूंक आमकां भावय. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवे. आमेन. देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका.
हांव काकुळट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्मोजी पातकां कांटाळता आयच्यान दीस सकट जाणटा पातकां मोजी म्हाका फावो हुसो कठीण सासनासो कश्ट व्हडले येम कोणाचे सदां जळच्या उज्याचे ये जेजू हांव काकुळट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्मोजी पातकां कांटाळता आयच्यान ती सकट जाणटा पाताक आदार हांवें सांडले सासणीक सूख देवा गेले सांडलो सांगात आज बोडव्यांचो संतोष देवाक पळोवचो ये जेजू हांव काकुळट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्मोजी पातकां कांटाळता आयच्यान दीस सकट जाणटा आपणे मोजो सोडवून दार मोरता कालवार पर्वतार मोजे खातीर तो व्हडलो हांवें ताका किळायलो ये जेजू हांव काकुळट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्मोजी पातकां कांटाळता आयच्यान ती सकट जाणटा इतलो बरो जेजू मोजो गोंडो संपूर्ण काळजाचो कितें म्हूण हांव तुजेर सुकलो कसो तुजेर उपराटलो ये जेजू हांव काकुळट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्मोजी पातकां कांटाळता आयच्यान ती सकट जाणटा ये जेजू हांव काकुळट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्मोजी पातकां कांटाळता आयच्यान ती सकट जाणटा
आमी गावचे. आल्तारा लागी जमल्या काणिको हाडून आयल्या मोगानास तुका दिता स्वीकार कर म्हूण परता दन मोजे ओपून दिता आत्मा म्हजो अर्पिता जीव म्हजो समर्पिता जीणभर तुका अर्सिता सर्व तुजे जावन आसतना देव तुका कांय मेळना आमकां देखून अर्पिता शीस तुजे जाव आशेता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेता देवा बापा म्हणता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या आनी अख्खे पविसभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. कणवळ्या बापा प्राचित काळाच्या सुरवेक वजाच्या आमी तुका दाबासान समर्पिता. प्राचिताच्या आनी प्रिती मोगाच्या कारणाने आमच्यो खोट्यो वंदावण्यो दामोवन आमकां बळ दी आनी आदार दी. अशें पातकांनी नितळ जावन जेवच्या कश्टा मरणाच्या संभ्रमान भक्तीपणे वांटो घेवं आमकां तयार कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक खुदेन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सपद आनी सस्नाच्या देवा सर काळे आनी सताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्का सुगोट संतोषान संभ्रमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सां वर्सां काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगाची भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याचे सगळे उमेदीन साखरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय. जेच्या जिविताचे वर्ते घडीत आमी संभ्रमता ताचे वरी आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचेच वरी आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपन्न करीत आसाय. देखून आतां देवदूता बराबर आनी सगळ्या जरबडा सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povin, 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 dărbaranso सर्वेस्पर तू, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. पूर्ण सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची.
तेच परिच्छेद जाता ताणें खास घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी समेज घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सश्टी कराराचें रगत पातकांच्या बॉक्सान मेळच्या. तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. हो आवडता तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोवणावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सुमिया. संवसाराच्या सोडवण दारा आमची सोडवण कर. बापा जेच्या मनसणी पुन्हा जीवनपणा समय भक्ती बडे उगडास काढता आणि हो जिवीत सोड आणि सोडवची कास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केले देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत आमां समेजता. पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेस उगडास काडे. फ्रांसीस आमच्या बगे बापा, पेद्र पावल आमच्या गोळी बापा, सगळे आज की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरो सुदारो मेल्या त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट मेल्ल्या समेजता तुजे मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमान समेजतांची दया कर म्हण आमी मागता. प्रत्येक तरान तुज्या विश्णार आशिर्वादांनी आम्हा सर्वांक बर ह्या भुरग्यांक जाय जालें बरेंपण तूं हाड दी आनी त्याच प्रमाणे तांच्या जिवितांत बरेंपण आमकां सदांच सांबाळ. सवन पेंडून अपरबायतारां परसणूक जाय जाली मोगाची भुरगीं आमी जावंक निर्मी. प्रत्येक आमी मागता नावीन डी पावला आनी ट्रिशल डी सोजा तांच्या जल्माचो दिवस ताणें आचरण करता आसतना तांचे खातीर आमी विनंती करूं मागता. मोगाची चिनी जियो काळसा सोबोंक ताका पाव कर. हांव काल मरे देवाचे मागीर सांगते बग्यान ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आसीस सम फ्रांसीस सम पाद पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सस्त्याच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमाक आमकां पाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वांदान आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. सोम्यान आमचे जिवीत भोव मोगाचें आनी अपुरबायचें करूंक जाय जाल्यार प्रार्थना हर एका दिसा मनशाक शिकयला. ते प्रार्थना भक्तीन सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां तारणे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटले आमकां निवार दया करून जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या बागडे आमच्या सोडवंदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरेशानत राखतले आमकां तुझे उदारका करते सर पातकांतले सुटय आनी सर आघातांतले वाटय. कित्याक राजवती पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदता वळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी रात व्हड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. समेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. मोगाच्या बाबेन पळय आमचो समेचेसू
सदांच ताच्या वर्त्या मोगान आमकां नेटेवचो, आमची काळजां परजळसें करचो जेजू असो. हाचे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागे. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. तूं सोम्या बरवसो, तूं सोम्या भद्रास्रो, रक्षा तूं दर दिवसो जिणे झुजान जय दिवसो. तूं सोम्या बरवसो, तूं सोम्या भद्रास्रो, रक्षा तूं दर दिवसो जिणे झुजान जय दिवसो. बेना कसले सांगता राग जाल्या रे, वारे वादळ भोंवती उठल्या रे, फाकय उजवाड दये मुजेर तुजो, तुजे सोम्या बरवसो. तूं सोम्या बरवसो, तूं सोम्या भद्रास्रो, रक्षा तूं दर दिवसो जिणे झुजान जय दिवसो. एक सुरो तर पडणार हांव वाचल्या रे, कांटे खुंटे कितले मेळ्ळ्या रे. सोम्या बरवसो, तूं सोम्या भद्रास्रो, रक्षक तूं दर दिवसो जिणे झुजान जय दिवसो. निर्मळ खाळीत रसून घालतो हद्यान म्हज्या, तीर मन घडोवन देवा परतून तूं दी म्हाका. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या खणवळ्या बापा, प्राचीत काळाचे आमचे दंडवण तुका मानू, आनी तिचे वरवीं आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक वखद मेळच्या. आमी आतां घेतला त्या संस्काराचें आमकां बळ मेळूं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, सर पदवेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. मोगेच्या बाबेणीनो वापरपाचो प्राचीत काळ कुरपेचो काळ तुमकां सर्वांक मागता. आमी सांगिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून देवाचे विस्तार आशिर्वादां तुमचे वरतो नेटो. आनी हर एका शुक्रारा मोगाचे न्हू सकाळीं 10 वरां जावन दनपरां 1 वरां म्हणसर विशेष रेतीर आमच्या दैविकागोच्या रेतीर मंदिरांत आमी मांडून हाडल्यात. प्रख्यात प्रसंगदार यासाक त्या रेतीरीत हजर जाताले आनी ह्या रेतीरीक येवंक आनी हेरांक सांगोंक तुमकां पावट आसा. येया आनी आपुरबाय तरान परजळसें करूंक पवित्रतेन बरोवंक देवास्पण आपणावंक जायतो वांटो आसात ते वांटो विंसा आनी देव तुमकां विस्तार आशिर्वादांनी बरोवन दी. वचून येयात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
देवाचे व्हड उपकार समेचे नवे आमचो आधार ताणी रचला सर्गानी संसार सम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी आमची बाब तुजेशी पावोन दी सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मंगळ बापा आमचे तुवें संपयोचे विनावणेन वतुला सर करपे देण्या पासून आमी तुका आर्गां दिता सर्व वस्तू तुजे अनुपसत आनी मनशां ददस करतात त्या वेळा आमी मागता हांगा चडलेल्या उंड्याचे तुजे विस्तार आशिर्वाद हांगा हे उंडे स्वीकार करतले आमकां बरी भलायकी गटा आनी पश्चान मेळूं आनी सर पिडाशिडा आमची गण जावं हे मागणे आमी भोवते बावडत्यान संपयोच्या विनाने मागता ख्रिस्त आमच्या सम्या वरवे आमेन मुजोशी जाऊ कोणाचेता आपणाक सिनकार कोरोनी कुरीस आपलो कांदार घेवन तो पाटल्यान मोज्या येवदी कुर्सातय हांव पातिणी दवरता पिडे शिडेन कश्टा दुकान हांव कुर्सात पोटलोन धरता कुर्सातय हांव पातिणी दवरता पिडे शिडेन कश्टा दुकान हांव कुर्सात पोटलोन धरता उंचा बगलेक म्हाका दवर तुजो शिजावन रावच्याक हांवें देवता थंय थावन करपे शिवोर रावोन तरी तुजे सवे कुर्सातय हांव पातिणी दवरता पिडे शिडेन कश्टा दुकान हांव कुर्सात पोटलोन धरता कुर्सातय हांव पातिणी दवरता पिडे शिडेन कश्टा दुकान हांव कुर्सात पोटलोन धरता मोगाळ पुत्रा सोवे आंकार मोरे आशीर्वाद देव आमकां Bagain Padre Pio. आम्हा पासोद विनंती कर भगवंत कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.